नमस्कार. गोवा टुडेंत सिद्धी गावसाचा येवकार. सविस्तर खबरां आदी पळोवया हेडलायन्स. सोमारा 48 झेडपींची सकाळी 8 सावन मतमेजणी. उत्तरेंत 5, दक्षिणेंत 8 सेंटरांनी मतमेजणी. बीजेपी म्हणटा दोनूय झेडपी पदरांत. काँग्रेस मोगो विरोधी कौलाच्या आशेर. गोयच्या मायनिंगा विशीं वेदांत आनी सरकाराच्यो रिव्ह्यू याचिका सोमारा सुप्रीम कोर्टांत सुनावणेक. मुख्यमंत्र्यांक सकारात्मक आशा. लिझा 2027 मेरेन चालू दवरपाचे यत्न. मगोच्या 27 सभासदांचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारा आड प्रस्ताव. केंद्रीय समिती म्हणटा कोविडाक लागून जावना. 2 म्हयन्यांत वेंचणूक. दीपक म्हणटा अविश्वासाची तरतूदच ना. पर्रीकाराच्या विजन गोंय करतले गार्बेज मुक्त. विज्ञान तंत्रज्ञान मळार भुरग्यांक फुडें काडूंक पर्रीकाराचें खंय मोठें योगदान. अलिना म्हणटा पर्रीकार आसल्यार आयकून घेवपाचो. आनी गृहमंत्री अमित शहाच्या घराचेर मोर्चो व्हरपाची तयारी करतना आपाचो राष्ट्रीय म्हणयार राघव चड्ढाक मुखल्लो. दिल्ली महापालिकेचे 2,500 कोटींचे स्कॅमा आड आवाज. सोमारा 48 झेडपींच्या वेंचणुकेची सकाळी 8 सावन मतमेजणी. उत्तरेंत 5, दक्षिणेंत 8 सेंटरांनी मतमेजणी. मतपत्रिका आशिल्ल्यान निकाल कळावान येवपाची शक्यताय. दोनूय जिल्लो झेडपींक बीजेपी बहुमत काडटा म्हण खंय बीजेपीचो इंटरनल रिपोर्ट. काँग्रेस म्हणटा निकाल सरकाराच्या धोरणा आड. मगोक बऱ्यापैकी सीट काडपाची आशा. बीजेपीची मेजॉरिटी ही दोन्ही सायडींतल्यान उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हाजेर दोन्ही हाजेर भारतीय जनता पार्टीचीच मेजॉरिटी आसतली. 80% ऑफ आवर वोटर्स स्टेज इन रुरल एरियाज. त्या खातीर रुरल डेव्हलपमेंटाचेर म्हाका दिसता चड भर दिवपाक जाय आणि त्या दृश्टीन म्हजें सरकार फुडल्या वर्सभराच्या भितर हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात जिल्हा पंचायत सदस्यांक बरोबर घेवन रुरल डेव्हलपमेंटात काम करतले. जनता पार्टीचे उमेदवार निवडून येतले आणि ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी दोन्ही जिल्ह्यात जे आसा त्या दोन्ही जिल्ह्यांनी ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळटली अशें म्हाका ओवरऑल आमी जे रिपोर्ट पळयला त्या प्रमाणे आमकां दिसता. तरी कितले पर्यंत सीट येवपाक शकता? ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी म्हणजे 13 जाय न्ही. 13 पेक्षा जास्त. 100%. दोन्ही हातूंतल्यान 13 पेक्षा जास्त. आणि सावथाक थोडे इंडिपेंडंट तुमचे सपोर्टेड इंडिपेंडंट सपोर्टेड आसा आनी ताका लागून दोन्ही म्हणून म्हणलें की दोन्ही भागा भितर. लास्ट इयर तुमकां काँग्रेसींतल्यान 12 सुमार आमदार येयले, एमजीपींतल्यान 2 आमदार येयले. तेजो कितलो फायदो जालो इलेक्शनाक? ते वोटर त्या लिडरा बरोबर तूं बीजेपीन मूव जाल्या काय कितें? न्ही म्हणून कशें आसा की एखाद्यान जें डिसिजन त्या वेळार घेतलें त्या वेळाचें तें डिसिजन बरोबर आसलेलें की चूक आसलें. कारण कितें आसा ह्या निवडणुकीचेर लोकल आमदाराचो तितलोच सहभाग आसता आनी तातूंतल्यान वयर एक कळपाक बरें पडटा की तेंच्यांनी घेतलेलो निर्णय योग्य आसा. कारण ती भितर आयल्या नंतर निवडणूक जावन आसली. इज द फर्स्ट निवडणूक आनी ताका लागून त्या लोकल एरिये प्रमाणे तें ठरता. सरकाराच्या चुकीच्या धोरणा आड लोकांचो कौल येतलो म्हूण काँग्रेस रावला. ह्या फावटी आमी कोणा कडेन कॉम्प्रोमायज केलो ना. हो एक सिग्नल क्लियर केल्लो आसा. जे गद्दार आमचे पक्ष सोडून गेल्ले आसा, जे वेगळे लोकांचे विरुद्ध वचून बीजेपी सरकार इन्स्टॉल केल्लो आसा, असले सगळ्यांक आमी ह्या फावटी पयस दवरलेले. लोक भायर सरून सरकाराक विरुद्ध वोट केल्लो आसा आनी दोनूय जिल्ल्यांचेर काँग्रेसचो झेंडो लोक फडकायतले हो आमकां विश्वास आसा. मगोन 17 सीट घाल्यात. फोण्या पेडण्या बऱ्यापैकी झेडपी येतले म्हूण मगोक आशा. आनी आमकांय आशा आसा चडांत चड मेंबर हे आमचे जिल्हा पंचायत निवडून येवपाची आमकां शक्यता आसा आनी अटीतटीची लढत आमी दिल्ली आसा. पण ही लढत आमच्या आनी बीजेपी मदीं जाल्ली आसा हें स्पश्ट दिसता. तळागाळांत परत पावपाचो प्रयत्न केला ह्या निवडणुकीन. कितले अपेक्षीत सत्रांतले? आमी 8 तरी अपेक्षीत धरता. 10 जायत 8 जायत टाय जातले सामके. कोणा भितर? बीजेपी आनी एमजीपी. काँग्रेसीक ग्रहीत काँग्रेस नात थंय. आतां काँग्रेसी आनी बीजेपी एक जाल्या तरी पण आमी टाय जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लिझा आनी मायनिंगा विशीं वेदांता आनी गोंय सरकारान घाल्ल्यो रिव्ह्यू याचिका सुप्रीम कोर्टांत सोमारा येतात. याचिका खंडपीठाच्या लिस्टार आसात. कोर्ट सुनावणी घेतलो म्हूण मुख्यमंत्र्यांक आशा.
2027 मेरेन मायनिंग लिजांची मुजत वाडोवंक सरकारान मागला. विनवणेचेर कोर्ट सकारात्मक विचार करतलो आणि फुडलीं 7 वर्सां मायनिंग बरे भशेन चलूंक शकतले म्हूण मुख्यमंत्री उलोवन दाखयता. मायनिंगाच्या केसीच्या बद्दल माझी AG डायरेक्टर्स हांची पयलींच मिटींग जाल्या. आमचो ॲडवोकेटाकूय आमी ऑलरेडी थंयसर ब्रीफ केला. तुषारजी मेहता फ्रॉम आमच्या सायडींतल्यान आसा. मायनिंग कंपनीनी बी आपल्या ॲडवोकेटांक ब्रीफ केल्या. पयली बरी गजाल म्हणजे रिव्यू रिट पिटिशन आमचे आणि तांचे हे दोन्ही गजाली ॲट अ टायम घेता आणि ताजे हे फावटी कितें तरी तें डिस्कशन कंटिन्यू उरतलें. म्हणजे होप सो एक कदाचित 2-3 डेटीच्या भितर रिजॉल्व जातलें. रिजॉल्व जालें जाल्यार एक पॉझिटिव्ह रित्या म्हणजे आमी म्हणटा तशें आमी 2027 पर्यंत मागला. तशें जर जालें जाल्यार फुडलीं 10 वर्सां तरी एटलिस्ट जी आसा हे म्हणजे 7 वर्सां इन शॉर्ट 27 पर्यंत म्हटलेलें आमी जाल्यारय एक सुरळीत रित्या मायनिंग चलपाक शकतलें. ती आमची डिमांड आसा. बोर्डाचेर आपण हियरिंगा येतली म्हणून शिवार कितें वयल्यान एडवोकेट आयक आमी शेवटी इट इज एन कोर्ट आमी हे फावटी येतली अशें होपफूल आसा. मोगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर आड 27 सभासदांनी अविश्वास थाराव घाला. 2019 पक्षाची वेंचणूक घेतिल्ली ना आणि 2017 सभासदांनी काडिल्ल्या मुद्द्यांचेरूय पक्षान बाजू स्पश्ट करूंक ना म्हण पक्षाच्या केंद्रीय समिती कडेन कागाळ. समिती म्हणटा कोविडाक लागून वेंचणूक घेवंक ना, 2 म्हयन्यांत जातली. दीपक म्हणटा मोगोच्या घटनेंत अध्यक्षाचेर अविश्वासाची तरतूदच ना. मगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर बेकायदेशीरपणान अध्यक्षपद आडावन बसला म्हूण आरोप. कागाळ आनी मगोचे पक्षांतर्गत वेंचणुकेचेर उपाध्यक्ष उलयलो. नो कॉन्फिडन्स मोशनाची कॉपी म्हाका पावल्या. वेरियस रिजन्स कितें कितें दिल्यात सगळें हांव वाचूंक पावना पूण सारकें चलना आनी कितें अशें आरोप केल्ले आसा. पूण इलेक्शन होल्ड करना ती आमची इलेक्शन आतां डिसेंबरान जावपाची आशिल्ली. कोविडाक लागून डिले जालें. सो आतां हाचे फुडलो प्रोसिजर कितें आसतलो तुमी आतां हेजे फुडलो प्रोसिजर आतां सेंट्रल कमिटी डिसायड करतले की नो कॉन्फिडन्स मोशन पळय आयलां तेजेर कितें एक्शन घेवपाची ती मिटींग जातली. प्रुडंटान दीपक ढवळीकराक गाठलो. निवडणूक मोगो पक्षाची निवडणूक 3 वर्सांनी जाता कमिटीची. पूण 3 वर्सां नंतर मोगो पक्ष एक कॉन्स्टिट्युशनाक एक प्रोविजन आसा 2 वर्सां एक्सटेंशन घेवपाचें. सो ते हांव नाशिल्लो त्या मिटिंगेक सेंट्रल कमिटीचे मिटिंगेक तेन्ना सेंट्रल कमिटी मेंबरांनी 2 वर्सां एक्सटेंशन घेतलें. लक्षात येयलें आनी 5 वर्सां केली. 5 वर्सां सोंपता म्हणल्यार पळय डिसेंबराक सोंपली फाटल्या 19 आनी सोंपता म्हणल्यार आमी जानेवारी फेब्रुवारी 2020 घेवपा आशिल्ली निवडणूक. पूण ZP इलेक्शन आयलें मार्चाक म्हणून आमी ती इलेक्शन फुडें धुकळ्ळें एप्रिलाक घेवपाचें. पूण ZP इलेक्शन जायनासतना कोवीड आयलो आनी त्या खातीर 8 म्हयने आनी फुडें गेले. आतां परत तारीख ठरोवपाक गेल्ले आमी आतां तेन्ना परत ZP इलेक्शनाची डेट आयली आनी आमी इलेक्शन कमिशनराक बरयलें की आमी कोविडा लागून कोविडा लागून पोस्टपोन करता म्हूण कित्याक बरयलें आमी. SOP आयलो गव्हर्मेंटाचो की 100च मेंबर एका हॉलाक बसूं शकता. तुम्ही ऑलरेडी मिनिट्स बीन बरयले आमी सगळे बरयले आसा. जानेवारीत किंवा जानेवारी एंडा आमी घेवपाची सगळे आमी मिटिंगेक ठरयल्ले आसा. फक्त आतां हे फाल्यां रिजल्ट जालो की आमचे फुडलो प्रोसेस चालू जातलो कारण इलेक्शन कमिशनान आमकां तशें कळयलां. हें जें केलां कितें हांकां हांव आव्हान करतां की ह्यांनी पत्रकार परिशद घेवन फुडें येवचें मेंबर आसत जाल्यार. आनी मेंबर पूण ते आमकां तेचेर बरयलें ना. लेटर बोगस आहा. लेटराचेर हें ना कोणाचोच एड्रेस ना नांव ना फोन नंबर ना म्हण आमकां दुबाव येता त्या खातीर. पूण हो विशय आमी सेंट्रल कमिटी चर्चे हाडून योग्य तो फुडलो निर्णय घेतले. पण तुमी हेजेर चवकशी मागतले काय कितें म्हणल्यार आतां बोगस आहा म्हणटा तुमी न्ही. पूण एड्रेस जाय न्ही. म्हाका फाल्यां डिफेमेशन सुद्दां घालतलो जाल्यार कोणाचो ते एड्रेस जाय न्ही. कोणाचें म्हूण घालपाचें तूं पत्र पळय न्ही तें तेजेर कितें आहा तें. मगोच्या सेंट्रल कमिटीन 2 म्हयन्या फाटीं वेंचणूक आयोगाक कोविडाक लागून वेंचणूक उरल्या म्हूण कळयल्लें. आयोगान तें मानून घेतलां म्हूण सुत्रां सांगतात. वेंचणूक खंय फेब्रुवारीत जावं येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
पर्रीकाराच्या जयंतीक सायन्स टेक्नॉलॉजी वेस्ट मॅनेजमेंट खात्यान NIOंत विज्ञान महोत्सव केलो. गार्बेज मुक्त गोयच्या पर्रीकाराचे विजन पुराय करतले म्हण मंत्री मायकल उलयलो. तरणाट्यांक तंत्रज्ञानाच्या मळार फुडें काडपाक पर्रीकाराचे मोठे योगदान म्हण मुख्यमंत्री उलयलो. अलिना म्हणटा पर्रीकार आसल्यार खंय पर्यावरण आंदोलकांचे आयकून घेवपाचो. Parrikar ji had the vision to keep this place clean. He wanted to keep the entire Goa state clean. So we set up this solid waste management plant in Saligaon, Kalangur, which is part of my constituency. And I remember his vision for the state. He said, Michael, we need to set up 3 plants in the state of Goa. And I was after him. He said, we will make this happen. Our leader, Dr. Pramod Sawant, we have already commenced the work in South Goa. I think it will be ready in another 8 months. And Goa will be totally garbage free. And this was the vision of our late Chief Minister and Defence Minister Manohar Parrikar ji. Sri Parrikar has been the alumni of the IIT Mumbai, emphasized on the pillar of and achieved the sustainable progress in the field of science, technology and innovation in Goa. आणि म्हणूनच तर ताका लागून तांचे गोंया खातीर आशिल्ले कॉन्ट्रिब्युशन्स हे गोंयकार केन्नाच विसरूंक शकचे ना. नॉट ओन्ली इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बट सगळ्याच बाबतींत जेका आमी म्हणटा इट इज एन इनोवेशन कावन्सील वीच इज फॉर्म्ड बाय हिम. हे गोंयकार म्हाका दिसता फुडली गेली कितलीशींच वर्सां आमच्या काळजांत भाई उरतले. NIOत जाल्ल्या कार्यावळीत मनोहर पर्रीकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लायफ हे नितीन गोखलेच्या पुस्तकाचे विमोचन झाले. आज मनोहर पर्रीकर आशिल्लो जाल्यार पर्यावरणा खातीर झुजतल्यांचे म्हणणे आयकून घेवपाचो म्हूण BJPची आमदार अलिना साल्ढाणान BJP सरकाराचेर तोमणो मारलो. Today, I think he would have understood why the people of Goa are objecting certain projects. Because these projects are going to be detrimental to the state of Goa. These projects are going to destroy our heritage, going to destroy the houses, going to destroy the lives of the people. And more importantly, it's going to destroy our environment. But I'm still hoping better sense will prevail, and I'm hoping that the memory of this great statesman, an intelligent man who believed in simple living and high thinking, I believe his memory will prevail and the government will definitely do what is right. अटल सेतू बी ते जसो टायम वता तसो पन्ने येतले नव्या लोकांक मागीर हळू याद सुद्दां उरचें ना. आमी कितल्या ब्रिजा वयल्यान वता आमकां याद नासता कोणें तो बांदिल्लो कोणें तो हें केल्लो. तशेंच ते अशें जावन वतलें. पण म्हाका ते चड येना. म्हाका चड हें आसा तांच्यो यादी कित्याक दवरूंक जाय. कित्याक फुडल्या पिळगेक एक इन्स्पिरेशनल स्टोरी. एका पर्रा सारको गांवांतलो भुरगो आपल्या कश्ट आनी हाचेर देशाचो रक्षामंत्री जावं शकता. ही एक इन्स्पिरेशनल स्टोरी गोंयकारां खातीर आसा. फातर्डेचो आदलो आमदार दामू नायकाच्या ऑफिसात रक्तदान शिबीर जाले. आणि काम हेच तुमचें कर्तव्य. हें करात आनी तुमी फुडें वचात असो एक कानमंत्र दिवपी मनोहरभाई आयज आमच्यान ना. आपल्या इल्लेशा कारकिर्दीत तांणी जे कामाच्या धडाक्यान आनी गोंयचे उदरगतीन आपली एक वेगळी शाप निर्माण केली. त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टी ह्या मुळा पासून जे 5 लिडर जे आसात ताच्या भितर बरोबर रावन ही आयज इतले वयर पर्यंत पावयली ते कोणूच गोंयकार विसरपाना की अख्ख्या भारत देशान तांच्यांनी आपलें नांव ह्या ल्हानशा कार्यकर्त्या पासून भारत देशाचो संरक्षण मंत्री पर्यंत मदल करून गोंयचें नांव व्हड केलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मिळूया. BJPचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कोरोना बादलो. दोतोरांचो सल्लो घेवन आपूण होम आयसोलेशनांत आसा. भलायकी बरी आसा.
ह्या दिसांनी कोणूय आपल्या संपर्कात आयले आसत जाल्यार ताणें तपासून घेवचें म्हण ताणें ट्वीट केला. नड्डा डिसेंबराच्या 3ऱ्या सप्तकांत बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करूंक म्हूण गोंयांत येवपा आशिल्लो. कोविड बादिल्ल्यान ताची भोवडी फुडें धुकल्ल्या. नॅशनल प्रेसिडेंट नड्डाजी हे 20 आनी 21 अशे 2 दीस त्यांचे प्रोग्राम गोंयांत ठरिल्ले. 2 दीस ते गोंयांत आसपाचे. ते पयलीं त्यांचो प्रोग्राम महाराष्ट्रा, पण आतां त्यांचे प्रोग्राम आसा पळय ते गोंयांत आतां पोस्टपोन जाल्ले आसा. फुडली डेट अजून कळुना. पण जे 20 आनी 21 तारीख ते त्यांचे वेगवेगळे मिटिंग्स वगैरे जे ठरिल्ले ते सगळे पोस्टपोन जाल्ले आसा. ताका लागून फुडली डेट अजून आमकां येवना. त्यामुळे 20 आनी 21 तारीख पोस्टपोन. त्यांचे प्रोग्राम आमी हांगा आमचे मंडळाची मिटींग, युथाची मिटींग, स्टेट ऑफिस बेरर, मागीर आमचे वेगवेगळे मोर्चे आसा त्यांचे बरोबर मिटींग, आमदारांची मिटींग, मिनिस्टरा बरोबर मिटींग, अशे सगळे वेगवेगळे मिटींग तांच्यो. प्लस इंटरॅक्शन विथ ऑल कार्यकर्ता सगळे आमचे बूथ लेवलचे घेतात ते इट इज ऑन वेबिनार हाचेर वर्च्युअल मिटींग आशिल्ले. त्यामुळे 2 दीस त्यांचे कंटिन्यू आणि प्लस प्रेस कॉन्फरन्स. दिल्लीचो आम आदमी पक्षाचो राष्ट्रीय म्हणयारो राघव चड्ढाक गृहमंत्री अमित शहाच्या घराचेर मोर्चो व्हरपाचे तयारेंत आसतना पुलिसांनी उखल्लो. ताचे बरोबर आपाच्या सहकार्यकर्त्यांकूय धरल्यात. दिल्ली महापालिकेंत खंय 2400 कोटींचे स्कॅम जाला. ताचे आड आप सध्या आवाज काडटा. शहाच्या घरा भायर निदर्शनांक खंय शासकीय परवानगी नाशिल्ली. And they have said in no uncertain terms that, sir, if you step out of the house, we will detain you. We will be compelled to detain you. And your permission to protest and seek an independent inquiry into the 2500 crore scam done by BJP-led MCDs has been denied. Now I ask the BJP, on one hand you have permitted the councillors of the BJP to protest outside the Chief Minister's house. And on the other hand, the Aam Aadmi Party leaders have been denied the permission. BJP-led MCD are the most corrupt department of this country. In fact, it was the BJP themselves that accepted that yes, our councillors are most corrupt and we will deny each of them a ticket in the upcoming elections. Right. They changed them. This time around also they are saying that we will not give tickets to the existing councillors because they are very corrupt. Every election they change tickets. They give an opportunity to every worker of the BJP to become a councillor for 5 years, earn as much money as they want, indulge in corruption, indulge in malpractices, and then they replace them with another set of workers of the BJP. डिसेंबराक मुक्ती दीस मनोवंक मोठी तयारी. राष्ट्रपती त्या दिसा सांजे कार्यावळीक आसतलो. वास्को कुळ्या रेल्वे तात्पुरती सुरू. लोक म्हणटा चालूच दवरची. रेल्वे म्हणटा लोकांचो रिस्पॉन्स पळोवन कितें तें थारतलें. GFA, सेल्वेल अँड पॅरलल थिंकर्स आनी स्क्वेअर सर्कलां मदीं गोवा प्रो लिगाक कबलात जाल्या. प्रो लीग 15 जानेरा पासून सुरू. गोंयभरच्यो एक खबरो. 19 डिसेंबराक मुक्ती दिसाचे कार्यावळीची मोठी तयारी चल्ल्या. 19 डिसेंबर ह्या कार्यक्रमाक माननीय राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी हे गोंयांत येता ताची तयारी पूर्णता सुरू आसा. आणि सगळीकडे एक बरो उत्साह पयलीच फावटी 19 डिसेंबराच्या 60th इयर लिबरेशन ह्या कार्यक्रमाक मुख्यमंत्री आपले राष्ट्रपती जे आसा हे गोंयांत येता. एक गोंयकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. 60th इयर लिबरेशन हे सुरू करता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली 60व्या वर्सांत इट इज नॉट जस्ट अ सेलेब्रेशन. आमी जरी म्हटलें आमी फाटल्या 60 वर्सांक आमी कितें केलां आनी इंडिपेंडन्स म्हणजे गोंय मुक्ती मेळपा खातीर खंयचे खंयचे इन्सिडंट्स जशे आजुनूय टच जायनासर उरल्या. आतांच आमी पणजे महानगरपालिका आनी पणजे हे पिंटूंचे बंड हाजे सारकें आशिल्लें जें मैदान तांच्यांनी ब्युटिफाय केलां. ताच्या हांव आयच्या दिसा हो दीस जो आसलो होय ताच्या खातीर खूब म्हत्वाचो जो आशिल्लो. ताका फ्लोरल ट्रिब्यूट दिवन हांव आमचो पणजे MLA पणजे CCP हे सगळे जाण थंयसर आत्ताच आयले. त्या खातीर अशे इन्सिडंट्स गांवागांवांनी उरले आसतले. गांवागांवांनी खंय तरी आमचे स्वतंत्र सेनानी आसतले. कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ द मिलिटरी फोर्सीस दॅट टायम गोंयांतले प्रत्येक कडलो इन्सिडंट्स जो आसा हो ऐतिहासीक म्हत्व घेवन ताका तितकेच रिनोवेशन हे केले वतले. तेजी कायमचे याद उरपा खातीर स्मृती स्थल्स ज्यो आसा हे वेगवेगळ्या जाग्याचेर म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पासून वेगवेगळे स्वतंत्र सेनानी पर्यंत ह्या सगळ्यांच्यो स्मृती जागयल्यो वयतल्यो. वास्को कुळ्या रेल्वे तात्पुरती सुरू. थळावे म्हणटात चालूच दवरात. रेल्वे म्हणटा रिस्पॉन्स पळोवन कितें तें.
You have to get patronage from passengers. If you are getting regular passengers and ticket sales is more, so we will run the train regularly. There is no harm in that. जी ट्रेन तेंच्यानी आतां चालू केला ते म्हणटात ऑन ट्रायल बेसीस आमी ही ट्रेन चालू केला म्हणटात. सो आमी तांकां सांगूंक सोदता जेन्ना सरकार म्हणटा वर्क फ्रॉम होम तेन्ना ही ट्रेन ऑन ट्रायल बेसीस हेंच्यांनी केला. हांकां म्हणटात की आमचो जो रिपोर्टींग जो ट्रेनीचो जो रिपोर्ट जातलो ताचेर आमी डिसायड करतले. ते म्हाका दिसता हो जो शॉर्ट टर्म 1 विकाचो तेंच्यांनी टायम डिसायड केला आनी जेन्ना लोकांची तितली येणावळ जायना तेन्ना हे ट्रेनीचो रिपोर्ट हांकां कसो म्हणून कळटलो. सो आमी हेच्या बद्दलूय CMाक परतून मेमोरंडम सबमीट केल्लो आहा की ही जी ट्रेन आहा ती आयजूच न्हू, ही पोर्चुगीज टायमाच्यान ट्रेन चालू आहा. सो हे ट्रेनीक खूब सिग्निफिकन्स आहा. इट इज वन ऑफ द चिपस्ट मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. सो आमी सरकाराक सांगूंक सोदता की आतां जी तुमी जी ट्रेन फक्त सकाळ आनी सांज दोनूच टायम केला. सो ही ट्रेन पयलीं 3 टायम चलताली. सो आमी रिक्वेस्ट केला की ही ट्रेन जशी पयलींचो जो शेड्यूल आसलो जो 3 टायम चलपाचो त्याच शेड्युलान करपाचें चिंतपाचें आनी परमनंट बेजीस ट्रेन चालू दवरपाची. वास्को पळय हे एक ट्रेन जी हे माध्यमातून लोक वास्को टू पळय एक चिपस्ट वे म्हणटा पळय बरो सवाय भितर सुशेगाद बसून वचोंक मेळटा आनी हेतून खंयच कसली गर्दी जायना. इस्कळ बसून सुशेगाद आपल्या डेस्टिनेशन देवंक मेळटा. सो वास्को पळय ही ट्रेन आहा ती बरी जावन आहा लोकां खातीर. सो हेचेर मातशें हेंच्यांनी रेल्वे ऑथॉरिटीज जी आहा तेंच्यांनी चिंतपाचें. आनी गोवा प्रो लिगा खातीर GFAन तयारी सुरू केल्या. सेल्वेल अँड पॅरलल थिंकर्स आणि स्क्वेअर सर्कला बरोबर स्पॉन्सरशिप कबलात. So for all obvious reasons that football would be in India, you don't have too many places where football is like treated like a religion. After Bengal, I think Goa would be the most obvious choice for the company to come into. That's why Goa is there. The warmth and greeting that has come in from the Goan people, we are more than happy to be here and do our bit for the development of sport also. Mostly trophies going for the Kolkata. Your team, Mohan Bagan, East Bengal, Mahmudan. But not now. Now is a challenge, 50% in Goa. Because we've shown our football. We got a good talent. And I think by your support, we'll give you assurance. We'll do the lots of things in football. We'll make the best players. And they always take your company's name, Selwell, because of your Selwell is supporting this association. And all this association, I want to get the more teams to support in the village-wise. And I want to get more new young players. And I want to make a Goa football in the big way. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 90च्या दशकांत गाजिल्ल्या गायकांतलो एक लकी अली. ताचो एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल जाता. ताच्या पयल्या सुनो आल्बमांतले गीत ओ सनम सोशल मिडियार व्हायरल. एक्टर पॉलिटिशियन नफिसा अली सोदीन वो व्हिडिओ ट्विटर अकाउंटार घालो. हरमला एका हॉटेलान फॅन्साच्या आग्र्याचेर लकी अलीन फरमाईश मान्य केली. बुलेटिन सोंपयतना लकी अली एट हरमल. यादों में तेरी मजबूर हो गया ओ सनम यादों की कसम समझे ज़माना के दिल है क्यों ना जाना क्या दिल का लगाना नजरों से ना हमको गिराना मर भी गए भूल न जाना बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.